Sirach, Chapter 32. व्हडलीं जेवणां. तुका एक समारंभाचें अध्यक्षपद दिलां, तर बोडायो करिनाका. तुजी वागणूक दुसऱ्यां सारकीच जावं दी. सगळ्या सोयऱ्यांची वेवस्था पयलीं पळोवन घे आनी उपरांतूच बस. तुजें कर्तव्य पाळल्या उपरांतूच तुजो जागो घे आनी दुसऱ्या वांगडा धादोशी राव. तुवें बरें काम केलां देखून लोकांक तुजें गर्व जावं दी. चडशा सोयऱ्यां मदें तूं म्हातारो जाल्यार तुज्यान उलोवं येता, तो तुजो हूक. पूण तूं आपूण कितें उलयता ताचेर चोत्राय दवर आनी वातावरण पाड करिनाका. कोणूय गायता जाल्यार उलयत रावनाका. फावो न्हय त्या वेळार तुजें शाणेपण दाखयनाका. सोऱ्याच्या जेवणा वेळार संगिताची कार्यावळ म्हणजे भांगाराचेर रुबी थीक बसयलेल्या भाशेन. बऱ्या सोऱ्या वांगडा बरें संगीत आसप म्हणल्यार भांगाराचेर एक एमेरल्ड थीक बसयलोल्या परी. तर तरणाट्या गरज आसल्यारूच उलय, आनी तेंय जाल्यार एक वा दोन पावटीच. ताच्या उपरांत तुका उलय म्हणत जाल्यारूच तूं उलय. मुड्ड्याक धरून थोड्याच उतरांनी उलय. तूं खूब जाणाय पूण तूं उलयनाय अशें लोकांक दिसून दी. फांकीवंत मनशां वांगडा आसतना आपुणूय तांच्याच सारको जालोल्या वरी वागोनाका. कोणूय उलयता आसतना मेळत तसले प्रसन करून ईट हाडूं नाका. जे परी घोडगोड्या परस पयलें जगील पावता, तशीच माणसुगेच्या मनशाची किर्ती थंय पावता. सुवाळ्याक हाजीर जालाय जाल्यार थंयचो भायर सरपाक निमणो जावं नाका. वेगीं भायर सर आनी दाराचेर घुस्पूं नाका. सरळ घरा वच. तुज्या मोना पोरमणें थंयसर तुजो वेळ मोजेन सार. पूण बोडायो सांगून पातोक आदारूं नाकाय आनी ह्या सगळ्या बऱ्या उपकारां खातीर तुज्या रोचणाराक आर्गां दी आनी ताणें दिलोल्या देण्या खातीर धादोशी जा. देवाची भोक्ती. सर्वेस्पराचो तुका मोग आसा जाल्यार ताचे शिटकावणेक पालो दितलोय. आपणाक सोदता ताचेर तो आशिर्वाद घालतलो. आज्ञा सोदता ताका तिचें पोसवण फावो जातलें. पूण ढोंगी तिका आदलून पडटलो. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तल्यांक तो मांडून घेतलो आनी ताच्यो बऱ्यो करण्यो परजळटल्यो. पातकी मनीस शिटकावण्यांक फाट कोत्ता आनी आपले हत्ती सभावा खातीर तो निमित दिता. समजूत मनीस शिटकावणेक बेजार जायना, पूण विदेश्यांक आनी गर्विश्ट मनशांक भिरांतीचो सुमार आसना. बरे भाशेन निहाळ्ळ्या शिवाय कसलेंच काम करिनाका. उपरांत आपल्या कर्तुबांचो ताका पश्चाताप जावचो ना. घाटमारे वाटेन वचो नाका. त्या फातरांचेर तूं आडखळून पडटलोय. बऱ्या आनी सरळ रस्त्यान चलतना लेगीत स्वताचेर हिशोपा भायर चड विस्वास दवरिनाकाय. तुज्या स्वताच्या भुरग्यांचेर नदर दवर. तुज्या प्रत्येक कुटुंबाच्या वांगड्याचेर तुजी चोत्राय दवर. आज्ञा पाळपाची ही पर्यान एक वाट. सर्वेस्पराचेर पात येता तो ताचे कायदे पाळटा. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता ताका कितेंच वायट जावचें ना. देवाचें उतर हें.